हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम असोलना आमिली. आयज एक ऑर्डर म्हज्या हातीको मेळ्ळी, चोयली, आनी ती ऑर्डर इज कम फ्रॉम द मणिपूर गव्हर्मेंट. आनी ते ऑर्डर वाचून एक शॉकेस जालो. कितकोच तें कोणा जालें. हे मणिपुरांत जाता म्हूण हांवें ओगे रावचकाय एक प्रस्न येयलो. कित्याक जायते जाण मुगोळे गोळे विचारले, अरे सर ते मणिपुरांत जालां तुका कित्याक पडलां हे भाशेन. मणिपुरांत जाल म्हूण म्हज्या मनां जालें ना ओग रावचना. एटलिस्ट लोकां मुखार तरी हाडया. इज ही ऑर्डर. त्या ऑर्डरीचें हांव उलयतां. पयले सुवातेर मणिपुरांत आख्ख्या संवसारांत लोक डिस्टर्ब जाला. दीस रात थिंगा सिवील वॉर म्हण ते भाशेन चलता. हितूलो लोक मता, इंडियन लोक मता. आनी ते आयज देखून बंद जायना. पिडापीड जाल्या थिंगा. उज पेटोता. देराक मनशांक जावं रिलिजियस स्ट्रक्चर्स निसडटा. हें जायन आजून तें थांबलोलें ना. थांबलोलें ना. आतां तेमी हो एक नोटीस हाडात आनी ह्या नोटीस प्रमाणे तेमी गोंयांत पयलीं केल्लें गूड फ्रायडेक तेसलें आतां तेमी मणिपुराक इस्टारा करपाक केलां. आनी तेमी ती इस्टारा आयतार हॉलिडे हेमी ती काडपाक गेल्या. म्हणजे इस्टाराक सगलीं गव्हर्मेंट ऑफिसां आनी हेर एस्टॅब्लिशमेंट चालू दवरचे म्हूण. हें पयलें गोंय केल्लें पुसार गूड फ्रायड्याक तेसलेंच हें हात्यार तेमी आतां मणिपूर यूज करपाक केलां. पूण गूड फ्रायडे सोड इस्टारा दवरपाक गेलां 29-30. आनी नोटीस येयली केदोणा. एज पर द नोटीस इट इज 27th. सांग खोड्याको आनी तें पयलां. म्हणजे तूं आनी तेजें ऑब्जेक्शन हाडपाक तुका टायम मेळपाना. म्हणजे संडे तेमी वर्कींग डे म्हूण डिक्लेअर केला. मणिपूर गव्हर्मेंट एनी इट्स अदर विंग्स जावं एस्टॅब्लिशमेंट. द ईस्टर संडे इज सो प्रायमरीली इम्पॉर्टंट फॉर क्रिश्चियन्स हू आर ऑलरेडी इन टू सफरिंग्स इन मणिपूर. आनी त्या म्हणच्या घायाचेर मीठ घालप आनी ते इस्टर संडे वर्कींग करप. म्हणजे हे म्हाका कित्याक पडटा हांवें बसलो जाय तूं फाल्यां मुगले घरा येतलें ना जाल्यार. हे फकत सावंडींग काटाय. सावंडींग ते बोटीचेर कितें म्हणटाय त्यो टँक चोवपा जावं पेट्रोल पंपाचेर टँकार पेट्रोल कितो आनी तें चोवपाक एक रॉड घाताय खंय ते सावंडींग म्हणटाय तेका. तेसो हे सावंडींग काडून येयले आतां. म्हणजे आतां कांय करूं जावपाना. डिक्लेअर केलें अशें. हें आयज एक दूख मुगेलें. जे लोकांक गोळे ह्या मुद्द्या बरोबर खबर ना तेका लागून अवेरनेस कोता आयज मणिपुरा येसलें घडलो म्हूण. गोळे थोडे भाव आमगेले गोंयकार भाव म्हटले, सर ते मणिपुरा जालां तूं गोंयाक कित्याक कळयता. असलेच पयले ट्राय जाले गोंयांतूय. आनी मुगे म्हणणें अशें मणिपुराक इतलो क्रिस्तांव लोक आसोन आमगे पर्संटेजीन सुबेज आसोन ते थिंग ट्राय कोताय. थिंग एक्सपेरिमेंट सक्सीड जाल जायत जाल्यार मागीर हिंगाय ट्राय कोतले आनी हेरूय स्टेटीन ते ट्राय कोतलेच. तेका लागून अवेरनेस गरजेचें. आनी सगल्यांनी हेजेर जाता ते भाशेन जावं लेटर बरोवन जावं व्हिडियोंतल्यान जावं प्रेसा माध्यमांतल्यान जावं रिपोर्टरांनी हो मुद्दो काडचो आनी गव्हर्मेंटाक दाखोवचें हे भाशेन कोणूच इंडियनाक खंयच्याय जाती धर्माचेर दुखयचे म्हूण. आनी थोडे जाण अंधभक्तपण म्हूण आसताय थोडे हे मागीर आमकां सांगताय आमी एश कोताय आमी तेश कोताय म्हूण. आतां मुगेले
सगळे हिंदू भाव दुसरे जातीचे भाव सगळे अख्खे इंडियेचे. कॅन वी ओपन अ माउथ्स? Can we write letters? Can we protest on this? Can we show resentment from individual levels, group levels? Can the press take up such an issue? Can they open their mouths in the press rooms? That is a good thing for our democracy also. मागे म्हणताय तुम्ही सबका साथ सबका विकास. So I don't understand this. How far is this government going to push us? Push till where? So I pray, देवाको मागता हे जाता जाल्यार टाळचे and should not force upon this working day for the government people. Some people may say, if you don't go, that's not problem. The government तू गोडे ओडून हाडना म्हटले त्या ऑफिसांत. ओडून हाडू हाणाका. When it is declared as a working day, whether it is obligatory or not, it shouldn't be touched. There are so many other holidays in India. Why do like this? We cannot use the logic. एक मेजॉरिटी की हॉलिडे काढली, एक माइनॉरिटी के काढ म्हणून जायना. Because among the minorities, there are not more than 3 holidays. Whereas among the majorities, there are more than. So by just subtracting 3 holidays there and 3 holidays here, that logic does not hold. So where are the so-called, some of the secular BJP leaders who speak on that the government is taking care of minorities? I hope and we pray everything will be done peacefully. Dev Hare Guru.